Shabala bara 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 bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Mama Shiri Baba Baba Bara 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 bara. Baba Shabala bara 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 bara. Baba Shala Baba bara 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 bara. Baba 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 Bara bara bara. Hara Re 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 Baba Baba Mama Mama Baba Baba Hara Re Re Baba Baba Shalala bara bara. Shiri Baba Baba Mama Mama Shiri Baba 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 Hara Re Re Baba 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 Mama 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 Shikari Baba Shalala Shiri Baba shala bara Mama Shiri Baba 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 bara 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 bara. Ba 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 ri ba ba Shala ma bara bara bara. ri si ka ri ba ba Bara bara bara. ba 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 Bara 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 bara. ba 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 Bara bara bara. ha ra ri ri ba 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 ye la ga ri ba 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 ma 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 Shala bara bara bara. ri ba ba ma 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 ri ba Shala ba bara 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 bara. ba 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 ma 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 ri shi ki ri Bara ba bara 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 bara. ba 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 ma Praise ma God. Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीचे मागणे करूया. बाप्पाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा सर्गींच्या बाप्पा, आज परत आमचो वावर संपवून आम्ही तुझ्या हजारपणात एकठांय जाला. तुझ्या उतराचो नियाळ करूं. अर्घा बाप्पा, तुझे उतर आमच्या पावलांक दिवो आणि आमच्या वाटेक उजवाड जावन आसा. अर्घा बाप्पा, तुझ्या हजारपणांत आमकां भरपूर आनंद अनुभव करूंक मेळटा. जे दाळा आमी तुका एकवटून रावता ते दाळा आमी यथेश्ट फळ दिवंक पावता आणि भरपूर आनंद आमकां लाभता. पवित्र आत्म्या, हे उतर समजूंक येदोळच तुवें आमचे आत्मीक कान आनी दोळे उगडल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. कसलीच अडखळ नासतना भोव साद्या आनी सोप्या रितीन हे सेशन तूं चलोवन व्हरताय म्हूण आमी तुका अर्घां दिता. हांगासर जमलेल्या हर एक भाव भयणीक खंयच्या बुजवणेच्या उतराची गरज आसा तेन्स तूं म्हज्या मारिफात उलयताय. अशे ही दैवीक सत्ता आमी शिकून हेरांकी ती वांटूंक आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां हर एक लागीं तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आनी बापा, हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तर आमकां कळीत आसा गलातकारांच्या पत्रान बरयल्ले 5वो अध्याय 22वी वळ म्हणटा, पवित्र आत्म्याचे फळ मोग, आनंद, शांती, सोंसणीकाय, बळेपण, बरेपण, दयाळाय, विश्वासीपण आणि स्वादमन जावन आसा. तर आज आमी आनंदा विशयन, पवित्र आत्म्याचे आनंद म्हणलें एक फळ आसा त्याच्या विशयंत आमी शिकया. आता हे आनंद म्हळ्यार कितें आनी ते आमकां खंय तावन मेळटा आनी ते कशें आमी आमच्या जिवितान आपणावचे. जेजूच्या एकवटान ज्या दाळा आमी रावता त्या दाळा आमकां भरपूर आनंद अनुभव करूंक मेळटा. जेजूच्या एकवटान रावचे म्हळ्यार आता जेजू उतर जावन आसा आमी जाणा. आमी त्याच्या उतरा मारिफत ताका कनेक्ट जावन रावंक शकता. जे दाळा आमी त्याच्या उतरा मारिफत ताका कनेक्ट जाता ते दाळा ताच्या हजारपणांत आमी आसता आनी त्या वेळार आमकां ताचो भरपूर आनंद आमकां अनुभव करूंक मेळटा. तर आमी एक स्क्रिप्चर पळया.
जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 2 ओळ. तो anche polo non tardi piccente. Get one by one. चालो केदारा पुढे जरी चालो कष्ट तुमचे वैर्यात आयलेल्या वेळार ते बागच म्हण तुम्ही लेखी जाय. तुमचो वाढतो पार केल्यावर मी तुमचे ते तिरासणूक जाता म्हण तुम्ही जाणा. माझ्या भावा बहिणींनो, नाना तऱ्हाचे कष्ट तुमच्यावर आयल्या वेळा ते बागच म्हण तुम्ही लेखी जाय. हांगा बागच म्हण लेखी जाय म्हण दिला, पण इंग्लिशान दिला जदळा various trials. My brothers and sisters, when you face various trials, count it all joy म्हण दिला. जॉय म्हणा आनंद. हांगा बागच म्हण दिला, पण आम्ही नाना तराचे कष्ट संकष्टांच्या दळा आम्ही सांपडता तर आम्ही ते आनंदच म्हण लेखी जाय. आणि एका उतरून सांगच्या जाला तर हे कष्ट आमका केदाळे येतात, केदाळे असतात गी थोड्या पटी येतात, थोड्या पटी येतात. वाईटशे बजी कांगुऱ्या कंच्या टायमार ते येतात म्हण आमका कळीत ना. आम्ही बरे खुशान चलते असता, आमचे जिवीत बऱ्या भशेन चलता, पण सडनली अचानक आमच्या जिवितान कष्टांचे वारे वादळ येतात. कष्ट अकांत आमच्या जिवितान कंच्या घडयेक येतात म्हण आम्ही एक्सपेक्ट करूया. कुर्ली आणि वाईटशे बजी केल्या. प्लीज कोणाचे माईक म्यूट करा, हांगा क्लास चलते असा. डिस्टर्ब जाता. प्रेज गॉड. तरी एक व्यक्ती कष्टामध्ये आनंद भरीत कशे रावंक जाता. आनंद म्हळ्यार कितें? जदाळ आमका शेवटाचो फलितांश पहिल्याच कळीत असा, आरंभाकच कळता, ताजो अर्थ म्हळ्यार आनंद. आरंभांतच अंत फलितांश कितें म्हण आमका कळीत आसचे, तेंच जावन आसा आनंद. क्रिस्त म्हजे भितर आसा आणि जेजू म्हजो मोग करता. आमका हर एकल्यांक कळीत आसा जेजू पवित्र आत्म्या रुपार आमचे भितर जियेता आणि तो आमचे भितर आसा. काल सिस्टरीन आमका शिकयले क्रिस्त आमचे भितर, तोच आमच्या महिमेचो बरवसो. आणि ताचो मोग जे दळा आम्ही अनुभव करता ते दळा आमका त्या आनंदात रावंक साध्य जाता. आता आम्ही क्रिस्ताक वळखोनशे म्हळ्यार कितें? आम्ही त्याच्या संगता लक्षिल्ल्यान एक संबंधांच्या दळा आसता, ते दळा आम्ही क्रिस्ताक वळखोंक जाता. त्याच्या उतरा मारिफात जदळ आम्ही ताका कनेक्ट जाऊन रावता, त्याच्या उतरांत आम्ही चड आणि चड वेळ खर्चिता आणि त्याच्या उपस्थितीत आम्ही रावता, त्याच्या हजरपण आम्ही अनुभव करता. तर दळा त्याचा आनंद आमका अनुभव करूंक जाता. आता आम्ही पिडेस्त आसल्या वेळार आम्ही एक उतर कन्फेस करता केदाळे 1 Peter 2:24. जेजू तुझ्या गायांनी आम्ही गुण जालो. पण आम्ही कन्फेस करता करतानाही आमका दूख दिसता. आमच्या पायान दूख आसा, हातान दूख आसा, आमचे सिम्पटम्स तसेच आसा आमका दिसता. त्या दळाही आम्ही कन्फेस करता, पण आमच्या भितर तो आनंद अनुभव करूंक आमका मेळना. पण जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर कुर्सार कितें केला? आमका भलायकी जोड दिल्या. आमची पिडा शिडा ताणें आपणाचेर काणयल्या. आमका भलायकी जोड दिला. केवळ पिडा शिडा आणि आमची पातकाई ताणें आपणाचेर काण गेला. ताजे बोगसाणे आमका दिला, ताजे नीतिवंतपण आमका दिला. ते सगळे आम्ही समजताना आमका आनंद भोगता, की त्या एंड रिझल्ट आमका पहिल्याच कळीत आसा की जेजून आमका आमच्या आत्म्यान आमका भलायकी दिल्या. आता आत्म्यान तावन ती कुडींत आम्ही हाडिजे जाल्यार आम्ही हे उतर कन्फेस करूंक 1 Peter 2:24. हे उतर कन्फेस करून आमचे मन आम्ही रिन्यू करता,
सदाळा ती भलायकी आमकां आमच्या कुडी भितरी अनुभव करूंक जाता आनी जेजूचो तो खरो आनंद आमकां अनुभव करूंक जाता. सदाळा आमी आमच्या सिम्पटम्साकच पळोवन रावल्यार, त्या परिस्थितीच पळोवन रावल्यार तो आनंद आमकां अनुभव करूंक जायना. देखून उतरां जी आसात ती आलोचन हाडतात आनी देवाच्या उतरी एक वाचवणे रुपार आमकां मेळ्ळा ते आमी वाचतना आमच्या मतीन ती एक आलोचन येता. त्या जेजूच्या गायांनी आमी गुण जाला म्हण आमी वाचतना कन्फेस करतना आमच्या मतीन आलोचन येता, वय आमी गुण जाला. देवाचे उतर ते आलोचन आमकां दिता आनी आमच्या कश्ट आकांतामध्ये आमकां संतोष भरीत या आनंद भरीत रावंक आमकां जाता. आता आनंद आनी खुशी, आनंद वेगळे आनी खुशी वेगळी, हाचे मदले एक व्यत्यास आसा. आमची खुशी आमच्या परिस्थितीचेर अवलंबून आसा, पण आनंद आमच्या देवाच्या उतराचेर अवलंबून आसा. देवाच्या उतर सत जावन आसा, त्या सताचेर तो आनंद अवलंबून आसा. तर आनी एक स्क्रिप्चर आमी पळया, नेहेमिया 8:10. नेहेमिया 8:10. प्रेज गॉड. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, ओड जेवण करा आनी मधूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडें वांटो दिया, कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ. प्रेज गॉड. हांगा म्हणटा सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ. सर्वेस्पराचे आनंद म्हळ्यार आमकां बळ दिता, आमकां सकत दिता. तो आनंद एक अलौकिक सकत जावन आसा, जे हर एकल्यांच्या भितर देवान घाल्या. आता जे दाळ आमी सर्वेस्पराचो आनंदच आमचे बळ म्हणटा आमी. तर संकश्टा वेळार नाना तराचे कश्ट तुमच्यार आयल्या वेळार ते बागच म्हणले की जाय म्हण आतां आमी जाकोबाच्या पत्रान वाचले. बागच म्हळ्यार आनंदच म्हण आमी लेखी जाय. तर आमकां कश्टा आकांता वेळार आमकां देवाची सकत जाय ते कश्ट सोसूंक. ती सकत आमकां खंयतून मेळटा? हांगा म्हळ्यार सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ, म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या आनंदांतूनच आमकां ते बळ ती सकत मेळटा. देखून नाना तराचे कश्ट आमच्या आयल्या वेळारी आमी ते आमचे आनंदच म्हणले की जाय, कित्याक त्या आनंदा वरवीं आमकां सर्वेस्पराची बळ आनी सकत आमकां मेळटा. खंयसर आनंद आसा थंय आमी सकत म्हणून वाचयत. ताचे आनी एक वर्ड जावन आसा, अर्थ जावन आसा, सर्वेस्पराचे आनंद म्हळ्यार ताचे बळ, ताची सकत आमकां मेळटा. कश्ट आकांताच्या वेळार आमकां ते भोव गरजेचे जावन आसा. आता आमकां हो आनंद खंयतून मेळटा आनी कसो आमी तो काणघेत ते आमी पळया. जुवांचो अंजल 15वो अध्याय 10 आनी 11 वड. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हळ्यार जेजू हांगा काल म्हणटा तो देवाचे म्हळ्यार बापाचे, ताच्या बापाचे
उतर तो उपादेश पाळण म्हळ्यार ताचे उतर तो पाळण आसा. ताचे उतर कशें दिला ताका तेच प्रमाणे तो चलोन आसा, तेंच तो कर्ण आसा. देखून तो ताच्या मोगांत आसा. आनी तशेंच आमीय केल्यार जेजून आमकां जे उपादेश दिला ते आमी पाळटात जाल्यार आमी ताच्या मोगांत रावतले. आनी जे दाडा आमी ताच्या मोगांत रावता ताचो आनंद आमकां अनुभव करूंक मेळटा. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जायशे खातीर जावचे खातीर ह्यो सांगती तुमकां तुमचे लागीं हांव उलयलां. म्हजो संतोष दिला हांगा म्हजो आनंद, इंग्लिशान आसा माय जॉय. म्हजो आनंद तुमचे थंय आसून तुमचो आनंद भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. आतां जेजून आमकां काल्याक ह्यो संगती सांगल्यात कित्याक जे दाडा आमी ताजे उपादेश पाळटा ताच्या मोगांत आमी आसता. जसो तो बापाचे उपादेश पाळन बापाच्या मोगांत आसा तशेंच आमी ताच्या मोगांत आसता. जे दाडा आमी ताचे उपादेश पाळटा आनी त्या दाडा ताचो आनंद तो आमचे थंय आसता आनी आमचो आनंद भरपूर जायचे म्हण ह्यो संगती जेजून आमकां सांगल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां जेजू कुर्सार मेलो ताणें आमचे खातीर कुरीस वावयलो. इतले कश्ट मरण ताणें सोंसले, इतले नालिसाचे मरण, अपमानाचे मरण, कश्टांचे मरण, शिराप पडले मरण ताणें कित्याक सोंसले. आनी तो आनंद भरीत आसलो की ते कुरीस काणयतना खंडीत जावन तो आनंदान ताणें तो कुरीस स्वीकार केलो. कित्याक तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर आमकां एक सुटकेचे जिवीत दिवंक, आमचे जिवीत आनंद भरीत शांतीन आसूं. आतां आनंद आनी शांती हे दोनी जवळे भावा बरी म्हण सांगयात. थंयसर आनंद आसा थंयसर शांती आसा. देखून जेजून आमकां आमचे खातीर तो कुरीस वावयलो कित्याक आमकां ताचे सगळे बरेपण ताणें जोड दिवंक आमकां मेळचे खातीर सगळे आमचे ते आशिल्ले नकारात्मक ताणें काणयले आनी ताचे सगळे बरेपण आमकां त्या कुर्सा मारिफात ताणें दिले. आतां जेजूय कुरीस काणयतना तो आनंद भरीत कित्याक आसलो कित्याक ताका कळीत आसलें जे दाडा तो हे कुर्सार मरून बापान दिले ताका ते मेसांव जे दाडा तो संपूर्ण करता ताका जायते लोकांक म्हळ्यार कोटी कोटी लोकांक ताचे तावन साल्वासव मेळटा, तारण मेळटा, तांकां सुटका लाभता. त्या खातीर तो आनंदान आसलो कित्याक कोटी कोटी लोकांक तातूंत साल्वेशन मेळटा. आतां साल्वेशन म्हळ्यार एक फूल पॅकेज जावन आसा आमकां कळीत आसा. तातूंत आसा अभिषेक, आमचो आशिर्वाद, आमचे बोगसाणे, आमचे समृद्धी हर एक जावन आसा तातूंत. ते एक फूल पॅकेज जावन आसा. आतां साल्वासव आमकां कशें मेळटा जे दाडा आमी जेजूक आपलो स्वामी आनी सळवणदार म्हण स्वीकार करता त्या दाडा आमकां तारण लाभता. आमी जेजून संपूर्ण केल्ल्या त्या कार्याचेर जे दाडा आमी भावार्थ दवरता आमकां ताजी कृपा लाभता आनी आमी बाचावी जोडता. आमकां साल्वेशन लाभता आनी साल्वेशनान म्हळ्यार ते फूल पॅकेज आसा. आतां हांवें सांगलें ते हर एक बरेपण जेजून जे आमकां जोड दिला ते हर एक आमकां मेळटा आनी तातूंत आसा ताजो आनंदी आसा. तो पवित्र आत्माय आमकां एक फुकट देणे कशें जेजून दिला. पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा आनंद आनी ताचें मूळ जावन आसा मोग. जेजून हे सगळे मोगा पासत केले. देवा बापानी संवसाराचो मोग केलो त्या खातीर आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ताणें आमकां ओपून दिलो. आमचे खातीर कुर्सार मरूंक ताणें आपलो पूतच ताणें ओपून दिलो आनी जेजूनी फाटी मुखार पळयनासतना ताणें आनंदान हो कुरीस स्वीकार केलो कित्याक तातूंत कोटी कोटी लोकांक तांकां
चढवण दिवंक मेळटा म्हणून बाचावी जोड काण कितल्याही लोकांक बाचावी जोडूंक मेळटा ती बाचाव जातेली म्हणून जेजून हे सगळे आनंदान स्वीकार केले. सगळे कश्ट ताणे आनंदान स्वीकार केले. आणि ताका कळीत असले आपण जदाळा कुर्सार मरता तिसऱ्या दिसा आपण जीवन जातलो आणि थंय जावन आपण पुरा सगळ्या संवसाराक आपण चढवण दितलो म्हण ताका कळीत आशिल्ले. देखून ते हर एक कश्ट ताणे आमचे खातीर सोंसले. परतून तो म्हणटा म्हजो संतोष म्हळ्यार म्हजो आनंद तुमचे ते आसून तुमचो आनंद भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमचे लागीं उलयला. आता येदोळ पर्यंत आमी चिंतयलो आमचे ते आनंद आसा पण आमचे ते आनंद न्ही आमचे ते खुशी आसली. पण जदाला आमकां कळटा की जेजून आमचे खातीर कुर्सार कितें केला त्या कुर्सार मरून ताणें हर एक आमकां ताजे बरेपण दिला. आमी पातकी आसल्यो ताणें आमकां पातकांतले काण ताच्या आमकां बोगसाणें दिला. ताणें आमचे शिराप काण गेल्यात आनी आमकां ताचे आशिर्वादांनी भरलात. आमी एका वेळार देवातोन पयस आसल्यो पण आतां देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्यो. आमी देवाची भुरगीं जाल्यो. आमकां हर एक आमी दुबळी आसल्यो आमकां जेजून ग्रेस्त केला. तो स्वता दुबळो जालो आनी आमकां ताची ग्रेस्तकाय ताणें दिली. हर एक ताणें कुर्साचेर आमकां जोड दिले. वर आमी शिकल्या दैवीक आदला बदली विशीं. आतां ते जदाळ आमकां कळीत जाता आमी आनंदान भरता. जदाळ आमी जेजू सांगाता ताच्या उतरांत आमी कनेक्टेड आसता जेजू कडेन त्या दाळा ताचो आनंद आमचे ते आनी आमचो आनंद भरपूर जाता. त्या देखून जेजून ह्यो सर सांगती आमकां सांगल्यात आनी कुर्साक मरोवपाच्या आदींच ह्यो सांगती आमकां कळीत केल्यो. प्रेज गॉड. आता आमचे खुशी जे आसा हॅपीनेस ते अगर आमी आनंदान बदलूंक जाय जाल्यार देवाचो मोग आमी अनुभव करचे गरजेचे जावन आसा. जेजून म्हजे खातीर कितें केलें, देवा बापान ह्या संवसाराचो कसो मोग केलो आनी जेजून संपूर्ण केल्ल्या कार्या वरवीं म्हाका कितें फायदो जाला ते सगळे म्हाका कळटाना म्हजी खुशी आसली ते आनंदान बदलता. देखून सोम्याचो आनंद सोम्याच्या एकवटांत रावंक आमकां भोव गरजेचें आसा. एक क्रिस्ती जिवीत ते आनंद भरीत जिवीत आसा. आनंद नासतना आमचे जिवीत आसा जाल्यार कितें तरी उणेपण आसा, कितें तरी अभाव आसा म्हण आसा. आता लूक 6:27-28 पळय आमी. Twenty-seven, 28. पूण 26. Sorry. 26 नाही सॉरी लूक करेक्ट 27-28. पूण म्हाका काम दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. प्रेज गॉड. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमकां तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यांक पासत मागा. आता आमचो दुस्मन कोण? दुस्मनांचो मोग करा म्हळान आमचो दुस्मन कोण? सैतान गी. जेजून आमकां सांगला सैतानाचो मोग करा. नाही, आमचो दुस्मन कोण? आमचे विरोध येतलो हर एकलो आमचो दुस्मन. म्हळ्यार तो मनीस आमचो दुस्मन न्ही, ताचे भितर तो काम करता तो एक खोटो स्पिरीट जो आमकां दोसूंक येता, जो आमकां देवाच्या एकवटान रावंक दिना, अडकळ हाडता, तसलो
तो खोटो स्पिरीट आमचो दुस्मन जावन आसा. जेदाळ आमी हे सगळे करता, आमच्या दुस्मनाचो मोग करता, आमकां द्वेषितल्यांक आमी बरें करता, आमकां शिरकतल्यांक आमी आशीर्वाद दिता आनी आमची निंदा करतल्यांक पासत आमी मागता. तेदाळा हे जॉन 15:11 म्हळ्यार म्हजो आनंद तुमचे थंय जेजून म्हळा आनी तुमचो आनंद भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांवें सांगल्या. हे 15:11 आमच्या जिवितांत जारी जाता. जेदाळा आमी जेजून सांगल्यो ह्यो संगती ल्यूक 6:27-28 आतां आमी वाचले त्यो संगती आमी पुरा करता. तेदाळा जेजूचो आनंद आमच्या जिवितांत भरपूर अनुभव करूंक आमकां मेळटा. जेदाळ आमी दुस्मनाचो मोग करता, जेदाळ आमकां द्वेषितल्यांक आमी बरें करता, शिराकतल्यांक आशीर्वाद दिता आनी निंदा करतल्या पासत आमी मागणें करता. प्रेज गॉड. आतां ह्या कश्ट आकांताच्या जिणेंत देव आमकां शिकयता की ताणें दिल्ल्यो हर एक बासावण्यो ताच्या उतरां जे सत जावन आसा आमकां शिकयला ताचे वयर आमी पातयेणी दवरूंक आसा, ते सतमानूंक आसा. देवाचें उतर आमी सतमानूंक आसा. तो सतमानचें म्हळ्यार काले संदेश आयकून त्या प्रमाणे चलचें. जेदाळ आमी देवाचें उतर हांगा दिल्ल्या प्रमाणे आमी सतमनता आनी त्या प्रमाणे आमी करता, तेदाळ आमकां आनी एकल्याक बऱ्या रितीन वागोवंक जाता, तांकां बोगसूंक जाता आनी बक्षिल्ल्या वरवीं देवाचो मोग आनी आनंद आमच्या काळजान आमकां अनुभव करूंक जाता. आनी ते आत्मे जे चुकोवन वेचे आसले ते आमकां परतून देवाच्या राजा खातीर जिकोवंक जाता. आतां जेजूय ते फारिजेवांक तो द्वेशी नासलो, तांचो द्वेश करिनासलो, पण तांचे भितर आसलो तो खोटो स्पिरीट ताचो तो द्वेश करतलो. कित्याक तो खोटो स्पिरीट तांकांय अडकळ हाडटलो आनी हेरांकय देवाच्या राजान भितर नाशे अडकळ हाडटलो. देखून जेजू तांकां म्हळ्यार तांचे खंडन करतलो. प्रेज गॉड. तर आमी थोडे फाटी हेरांक आडकळ जावंक पुरो देवाच्या राजांत येवंक. तर आमी त्यो संगती पळय आमच्या जिवितांत तसल्यो संगती आसात जाल्यार त्यो आमी पयस करीचे. आमी कोणाकी देवाच्या राजांत येवंक एक आडकळ जावं नजो. जेजू तांचे खातीरय मेलो, फरिजेवां खातीरय मेलो, बऱ्यां खातीरय मेलो, वायट करतल्यां खातीरय मेलो. तो हर एकल्यांचो मोग करतलो आनी हर एका पासत ताणें जीव दिलो, हर एकल्यांनी वाच्यावी जोडीचे म्हणून. देखून बायबल आमकां शिकयता जेजूच आमच्या आनंदाचो मूळ जावन आसा. आतां हे आनंद आमी खंयतावन अनुभव करचे, कशें ते आमकां मेळटा. किर्तन 51:12 पळय आमी. तुझे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे तें तीर सांबाळ. प्रेज गॉड. तुझे सडवण्याचो संतोष परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ. हांगा सडवण्याचो संतोष दिला. एक्चुअली हांगा बायबलान संतोष जाल्ल्या कडेन आमी आनंद म्हण वाची जाय. तुझे सडवण्याचो आनंद परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ. आतां हे किर्तन कोणे बरयला? दाविदान. दाविदान जेदाळा बादशिबा कडेन पाताक केले तेदाळा ताणें ताच्या उपरांत पश्चाताप केलो आनी हे किर्तन ताणें बरयलें. तो पश्चातापान भरिल्लो आसलो आनी ताणें हे किर्तन बरयलें. उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ आनी तुज्या सडवण्याचो संतोष म्हाका, आनंद म्हाका परतून दी म्हणटा तो. कित्याक तो ताणें पाताक आदारले आनी तो देवातावन पयस गेलो, ताका तें नाका आसलें. हर एक फाटी ताका देवाच्या हजरपणांत रावूंक आसलें. आमकां कळीत आसा दावीद रे केदाळय देवाच्या लागशिल्ल्यान संबंदान तो आसलो. केदाळय ताका देवाच्या
हजारपणांत रावचे उपस्थितींत रावचे ते ताका भोव आनंदीत करतले. देखून तो म्हणटा हे पातक आदारल्या उपरांत तो परतून पश्चाताप करता आणि म्हणटा तुझ्या सडवणेचो आनंद म्हाका परतून दी आणि एक उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ. ताका देवाच्या प्रेझन्सांतून पयस वचूंक नातले. देखून तो देवा लागीं विनंती करता. आता एक उदार आत्मो म्हजे ते थीर सांबाळ. तो उदार आत्मो आमी कशे थीर सांबाळचे कित्याक पवित्र आत्म्या विणे आमकां कितेंय करूंक जायना. देवाचे उपादेश आमी पाळीजे जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां जाय. हेरांक बरें करीजे जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां जाय. पवित्र आत्म्याचे फळ उत्पन्न करीजे जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आमकां आसा. तर आमकांय आतां शिकयत कशे ह्या आनंदान आमी रावचे. आयझाया 12:3 पळय आमी. आयझाया 12:3. संतोष बरो न्हू तारणाचे जरींतले तुम्ही उदक काडटल्यात. संतोषान भरून तारणाच्या झरींतले तुम्ही उदक काडटल्यात. हांगा संतोषान दिला एक्चुअली आनंदान भरून. इंग्लिशान आसा विथ जॉय यू विल ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल्स ऑफ सॅल्वेशन. आनंदान भरून तारणाच्या झरींतले तुम्ही उदक काडटल्यात. आता तारणाची झर खंय आसा? वेल्स ऑफ सॅल्वेशन. ती साल्वासांवाची बांय खंय आसा? आमचे भितरच आसा. खंय सोदूंक वयची आमकां गरज ना. आता आयजायान बरयले त्या दळा जेजू कुर्सार मरोन वतलो, पण आता कुर्सार मरोन जेजून आमकां सगळें कितें दिलां आणि जेजूक आमी सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार केल्या उपरांत ती साल्वासांव आमकां लाभल्या. साल्वासांव जावन आसा फूल पॅकेज. आमी वडोल आयकले तातूंत आसा आमचे बोगसाणे, अभिषेक, भलायकी, बाचावी, जायत, संरक्षण इत्यादी. आता ते सडवणीचे झरींतले उदक आमी कशे व्हरचे? आमचे भितरच ती साल्वासांवाची बाय आसा, हर एकल्या भितर आसा. कोणे जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार केला. आता त्या बायंतले उदक म्हळ्यार हर एकी ते साल्वासांव म्हणल्यार आमच्या आत्म्यांत आसा. ते आमी कशे भायर काडचे आमच्या कुडी भितर, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान आमी कशे काडचे? तर देवाचे उतर काणून आमकां ते आमचे मन रिन्यू कर, आमकां हे उदक आमकां भायर काडया. देवाचे उतर जावन आसा लिव्हिंग वॉटर्स म्हणटात आमी, जिविताची झर. तशें आमकां ते भायर काडया. आता हो आनंद आमी कसो भायर काडचो म्हणून ते शिकया. पहिले जावन आसा देवाच्या हजारपणांत रावचे. कीर्तन 16:11. Psalm 16:11. पळया. तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आणि तुझ्या उजव्याक सासणाचे सुख. प्रेज गॉड. आता हे कीर्तन दाविदानच बरयले, पूण हांगा जेजू विशीं सांगता. तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आणि तुझ्या उजव्याक सासणाचे सुख. आता कोण बापाच्या उजव्याक बसला? जेजू. जेजू थंय आसा सासणाचे सुख. आमी जेजू सांगता बापाच्या उजव्याक बसला. खंय? आत्म्यांत. आनी देखून सगळे आत्म्यांत आसली आशिर्वादां आमकां लाभल्या. तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. जेजूनच म्हणा हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. देखून जेजूच ती जिविताची वाट जावन आसा. हांगा जेजू मरच्या पयले हे कीर्तन बरयले.
देखून आता आमकां कळीत आसा जेजून आमकां सांगला जेजूच वाट सतानी जिवीत. जेजू मारिफात गेल्या शिवाय बापा सरशी कोणाकी वचोंक जायना. तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. म्हळ्यार ताच्या हजारपणांत आमकां मेळटा आनंदाची भरती. दावीद राय केदाळय देवाच्या हजारपणांत तो रावतलो. कितलेय झूज जिखूंक खंयचेय महत्वाचे निर्णय काडूंक आसात, झुजाक वचूंक आसा, या कितेंय ताच्या जिवितांत बरें घडो या वायट, तो देवाच्या हजारपणांत रावतलो आनी ताका देवाच्या हजारपणांत भोव चड आनंद आनी शांती लाभतली. देखून ताणें हांकां म्हळां तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. देवाच्या हजारपणांत आमी रावल्यार मात्र जेजूच्या हजारपणांत, पवित्र आत्म्याच्या हजारपणांत ज्या दाळ आमी रावता आमकां आनंदाची भरती मेळटा. प्रेज गॉड. आता आमी एक मनशाक मेळटा जाल्यार आमी सांगता ह्या अमूक व्यक्तीक आमी मेळोंक वयता. पण एक मनीस आत्म्यान आसा जाल्यार ताका आमी कशें मेळचें? तर देव आत्मो जावन आसा, जेजू आत्मो जावन आसा. जेजू आमचे भितरच आसा पण तो आत्म्या रुपार जियेता. ताका आमी कशें एनकावंटर करचें? ताच्या उतरां मारिफात. ते दाळ आमी ताच्या उतरांक वेळ खर्चिता ते दाळ आमकां ताच्या हजारपणांत रावूंक जाता, ताचो अनुभव करूंक जाता आनी तो ताच्या हजारपणांत आमी रावतना ताजी शांती, ताजो मोग, ताजो आनंद, हर एक पवित्र आत्म्याचे फळ आमकां अनुभव करूंक जाता. आता आमकां कळीत आसा साऊल जेदाळ दामस्काच्या वाटेर वताना ताका जेजूची भेट जाली. ताच्या उपरांत ताका जेजू विशयान कळीत जालें जेजूच तो मेसाया म्हूण. मागीर तो आपली सगळें जिवीत जेजू खातीरच खर्चिता. तो फाटी मुखार पळयना, जेजू खातीरच तो आपलें जिवीत खर्चिता आनी जेजूची कृपाच ताका पुरो म्हणटा. ताका ते आनंदाचो अनुभव जालो. जेजू ताका वाट्यार भेटलो त्या दाळा ताच्या उपरांत ताच्या जिवितांत ताका आनंद अनुभव जालो. कितलेय कश्ट आयल्यारय ताणें ते आनंद म्हूण लेखले, ते कश्ट म्हूण लेखोना. आनी मागीर तो म्हणटा ताणें पयलें कितलें शिकिल्लें, विद्वान आनी आसलो तो, मस्तू शिकपी आसलो तो, तरी तो चिंता हे पुरो हांव जेजू क्रिस्ता मुखार कोयर म्हूण लेखता अशें तो म्हणटा. कित्याक जेजूच्या हजारपणांत जे ताका आनंद अनुभव जालो ताच्या मुखार हे सगळें कोयर म्हूण तो लेखता. प्रेज गॉड. रोमन्स 4:17 पळया आमी. अशें पवित्र पुस्तकीत बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वाक नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडटल्या देवाक ताणें सतमंदलो देखून बसवणी नीज जावंक जाय. प्रेज. अशें पवित्र पुस्तकीच बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नातेल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. कोणें आब्रामान सतमानलो देखून बसवणी नीज जावंक जाय. त्या देवान ताका जी बसवणी दिली तातूंत ताणें बिलीव केलें, सतमानलें म्हळ्यार बिलीव केलें देखून ती बसवणी ताच्या जिवितांत जारी जाली. इसाक ताका जल्मलो. पैगी इंग्लिशान आसा इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड whom एब्राहाम बिलीव्ड. म्हळ्यार देवाच्या हजारपणांत देवाक तो सतमानलो, ताच्या बसवणे मारिफात देवाक तो सतमानलो. त्या वरवीं ती बसवणी ताच्या जिवितांत जारी जाली. आता आमी आनी एक एग्जाम्पल काडूचें जाल्यार शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो. तांकां उज्याच्या आकट्यान घाल्लें आनी तो उज्याचो आकटो येतलो तांणी चड उजो तांणी थंय हे केलें, तापयलें कित्याक आनी उलपन वचोचें म्हणून. पण आमकां कळीत आसा
त्या उज्यान एक आंस बडवो एक देवदूत तांच्या संगात आसलो आणि ते उजो इतलो थंड केला ताणें म्हळ्यार ते वातावरण ते उज्याचे धग तांकां भोगूना तांकां सोंसीचे पडूना कित्याक ते उज्या भितर एक थंड वारें वळटले त्या वरवीं ते लासून वचून आणि ते देवाच्या हजारपणांत आसले ते भियोनान ते देवाची स्तुती करनासले गायना करनासले त्या उज्यान ते भोंवताले आणि त्या देखून ते लासून वचून त्या हजारपणांतून भायर येवंकच तांकां नाका आसले पण रायान पळयले ते लासून वचून देखून ताणें साकरां कापून तांकां भायर काडले प्रेज गॉड तशेंच पाऊल आनी सिलास तांकां बंदेन गेल्ले आमकां कळीत आसा तांचे हात पाय सांकळेनी बांदिल्ले पण तांणी काय केले त्या बंदेंत आसल्या वेळारय तांणी देवाक अर्घ आनी स्तुती दिली त्याच्या हजारपणान ते रावले त्या वरवीं ते मात्र बचाव जाले न्हय ते आसलो जेलरय बचाव जालो ताचे सगळे कुटामी बचाव जाले प्रेज गॉड तांकां त्या हजारपणान रावूंक आसले तांकां थंयतो भायर येवंक नाका आसले सेकंड आसा देवाच्या एकवटांत रावचे देवाच्या एकवटांत रावचे म्हळ्यार आमचे मन आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी रिन्यू करचे आमचे चिंताप आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसचे अबायडिंग इन हिम जॉन 15:5 पळय आमी वय हांव दाखवल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेच फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात प्रेज गॉड पळय हांव दाखवल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना आतां आमी फांटे जावन आसात आनी जेजू दाखवल जावन आसा आमी फांट्यांचे काम काले दाखवली ते एकवटांत रावचे एक जावन रावचे त्या दळा मात्र आमी फळ दिवंक शकता आमचे काम फळ कितले दिवचे कशे येतले ते पुराकांत करची आमकां गरज ना आमकां एकच काम आसा फांट्याक दाखवली ते कनेक्ट जावन रावचे कित्याक दाखवली तावनूच आमकां ते दीख मेळटा म्हळ्यार ते पोषक तत्व जे आसा ते आमकां दाखवली तावन मेळटा आमी पवित्र आत्म्याचे फळ दी जाय जाल्यार आमी दाखवली ते एकवटान रावंक आसा आमकां हर एक लामकी त्या दळा मात्र पवित्र आत्म्याचे फळ आनंद शांती मोग हर एक आमचे ते दिसून येता प्रेज गॉड तिसरे जावन आसा देवाच्या भासवण्याचेर आमी पातयेवणी दवरची सतमानचे 1 Peter 1:8-9 पळय आमी 1 Peter 1:8-9 क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विस्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वरवीं संतोषान तुमी उमाळतात कित्याक बावडताचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड आसात प्रेज गॉड आमी क्रिस्ताक देखूं ना जाल्यारय आमी ताचो मोग करतात आनी आतांय आमी ताका पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां परत्या संतोषान आमी उमाळटा हांगा संतोष जाल्या कडे आमी आनंदान म्हणा आनंदान आमी उमाळटा तर आमी कोणाय क्रिस्ताक पळोवना तो कुरसार मेळ्ळोय पळोवना पुनर्जीवन जालोय आमी पळोवना पूण तरी आमी सतमानता कित्याक आमी ताचे उतर वाचला उतरांत आमकां सगळें मेळटा ताचे विशीं ते उतर आयकून वाचून आमी ते सतमानता
की जेजून कुर्सार मरून आमच्या खातीर कितें केलां. आनी आमकां कळ्ळी तसो आनी जे दाडा आमी सतमानता आमकां ते महिमेन भरलेला उतरां व्हरता आनंदान आमी भरता. प्रेज गॉड. केवळ आमी देवाच्या उतरान जे कितें बरयला ते सतमानल्या वरवीं आमी आनंदान भरता. रोमन्स 15:13 पळय आमी. रोमन्स 15:13. तर देव भरवशाचे मूळ तुम्ही ताचेर दवरलेल्या बावार्था उदेशी तुमकां पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो. प्रेज गॉड. कित्याक देव भरवशाचे मूळ. आमच्या भरवशाचे मूळ कोण जावन आसा? देव. आता बावार्थ पयलो आयलो की भरवसो पयलो आयलो? भरवसो. भरवसो आयलो ताच्या उपरांत तो बावार्थान बदललो. तर आमचो बावार्थ भरवशान बदलचे जाल्यार आमकां देवाच्या उतरानच आमकां ते जाता. आता ती रक्तस्रावाची स्त्री आसली, तिणें जेजू विशयन आयकलें पैगी. तर तिका जेजू विशयन आयकल्या क्षण ती एक होपलेस सिट्युएशनांत आसली. तिका जेजू विशयन भरवसो आयलो की आपण बरी जातली म्हूण. देखून तिणें मनांत उसारलें, म्हळ्यार तोंडान ती उसारतली, एक पटी हांव ताच्या आंग वस्तूर आपडेन जाल्यार आपूण गूण जातली. तिजो भरवसो बावार्थान बदल आनी तो बावार्थ व्हरून तिका जेजू लागीं पावयता आनी ती जेजूचो स्पर्श करता ताच्या आंग वस्तुराचो आनी ती गूण जाता. प्रेज गॉड. आता चवथे जावन आसा हेरांची सेवा करतना आमकां आनंद मेळटा. मॅथ्यू 11 पळय आमी. मॅथ्यू 5:11. मॅथ्यू 5:11. म्हजे पसत तुमकां आत्मान सोसूंकू दगदणी बगूंकू आनी सर तरेची गडपां करणं तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. प्रेज गॉड. म्हजे पसत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदवणी बगूंक आनी सर तराची गडपां करणं तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. आता आमकां हे सगळ्या केदाळ आयकूंक मेळटा. जे दाडा आमी देवाचे उतर परगट करता, हेरांक वचून ते आमी उतर दिता, त्या दाडा जायते जण आमच्या विरोध येवंक पुरो आनी आमकां आड उलोवंक पुरो, आमच्या कामांत आडखळ हाडूंक पुरो. हे सगळें आमकां सोसूंक मेळ्ळ्यार आमी कितली बागी म्हण देवाचे उतर हांगा आमकां सांगता. त्या दाडा आमी आनंद भरीत जावंक जाय. हांगा दिला संतोष आनी उल्हास पावा. नेक्स्ट लायनीन दिला संतोष आनी उल्हास पावा. आमी आनंद भरीत जावंक जाय. आता हाका उदाहरण आसा मदर टेरेसा. ती जाय तितल्या तिणें जाणांक सेवा केली. त्या हर एकल्या थंय तिका क्रिस्त दिसतलो. तिकाय जायते विरोधपण आयले, जायत्यो अडखळ्यो आयल्यो, तरी तिणें तिचें काम रावोवन ती करनच गेली. कित्याक तिका अनेक दुबळ्या धाकट्या थंय तिका क्रिस्त दिसतलो. देखून तिका ते आनंदान ती सेवा करूंक तिका जालें. आमचे आनंद जे आसा ते वैयक्तीक जावन आसा आनी जेजू आमच्या आनंदाचे मूळ जावन आसा आनी आमचो आनंद ताचे तावन आमकां वाळटा आनी आमचो आनंद परमनंट जावन आसा, म्हळ्यार तो शाश्वत जावन आसा. जेजून आमकां तो आनंद दिला कित्याक आमचो आनंद भरपूर जायचे म्हणून आनी आमचो आनंद तो सक्तेवन जावन आसा. जेजूच आमच्या भरवशाचे मूळ जावन आसा आनी आनंदाचे मूळ जावन आसा आनी ताची आनंदच आमचे बळ जावन आसा. जेजू आमच्या सांगता हर एक वेळार
पवित्र आत्म्यारुपी आमच्या भितरच तो जियेता आणि त्याच्या हजारपणान जे दाळा आमी रावता ताचो आनंद भरपूर मापान आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. आता लूक 10:17 पळय आमी लास्ट एक स्क्रिप्चर. उपरांत लढले ते 72 संतोषान फाटी आयले आणि म्हणाले, सोम्या तुझे नाव काढल्यार देवचा सैत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत जग लावण्या पडुल्लेले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयले. पळया, सरप, इच्छू आणि दुस्मानाचे सगळे बोळच पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पण देवचार तुमकां खाल जातात देखून तुम्ही संतोष पावा नाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. प्रेज गॉड. उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोषान आनंदान ते फाटी आयले आणि जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या तुझे नाव काडल्यार देंवचार सैत आमकां खाल जातात. जेजून तांकां पदवी आनी अधिकार दिले. देंवचार धांवडाव विच्चू आनी सर्प चाबल्यारय तांकां कांय जावचें ना. अंतराळांत जग लावणे पडल्या बरी सैतान देखून आपटलो. सैतान पडोन आपटलो हांवें पळयले अशें ते जेजूक येवन रिपोर्ट दितात. म्हळ्यार सरप, इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळच पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खाल जातात देखून तुमी संतोष पावा नाकात. म्हळ्यार तुमी आनंद भरीत जाय नाकात. इंग्लिशान जॉयफुल म्हणत आसा. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून तुमी संतोष पावा. म्हळ्यार आनंद भरीत जाय. जेजून काले म्हळें तांणी हे सगळे केले आनी सैतान तांकां खाल जाता, देंवचार पडता म्हण तुमी संतोष पावा नाकात. बगार सर्गी तुमची नांवां बरोवन आसात देखून तुमी संतोष पावा. आतां आमकांय कळीत आसा जेजून तांकां सांगले एंड रिजल्ट काले. एंड रिजल्ट तुमचे नांवां सर्गार बरोवन आसात म्हणून तुमी संतोष पावा. आतां आनंद म्हळ्यार कितें? एंड रिजल्ट आमकां पयलेंच कळीत आसचें देखून जेजू तांकां सांगता ते सगळे तुमी पळोवन संतोष पावा नाकात. बगार एंड रिजल्ट पळोवन म्हळ्यार तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात देखून तुमी आनंद भरीत जाय. आतां खरो आमकांय तशेंच जेजू सांगता तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात देखून तुमी आनंद भरीत जाय. म्हज्या नांवान हांवें तुमकां पदवी दिल्या हर एक कितें जातलेंच पण ताच्या की वर्ते तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात, सर्गी बरोवन आसात म्हणून तुमी अदीक संतोष पावाजे, आनंद भरीत जायचे. आतां खरो आनंद आमी जेजू संगताय लागशिल्ल्यान संबंध दवरता त्या दाळ आमकां अनुभव करूंक जाता. जेजूच आमच्या जिविताची झर जावन आसा. ताचे तावन त्यो जिविताच्यो झरी वळटा आनी ताच्या हजारपणान ज्या दाळ आमी रावता त्या दाळ आमकां तो खरो आनंद अनुभव करूंक जाता. सोम्याचो आनंद आमचे थंय आशिल्ले पुरासाण, आमचे थंय आशिल्ले तो भार आनी हर एक आमचे थंय आशिल्ले उणेपण तो काडटा आनी आमकां हेरांची सेवा करूंक तो बळ आनी सकत दिता आनी ते आमी जेजू खातीरच करूंक आमी शकता. हेरांची सेवा मोगान आमी करूंक शकता. जेजू खातीरच आमी करता तशी आमी हेरांक सवय दिवंक शकता. सोम्याचो आनंदच म्हजे बोळ जावन आसा देखून आमी आनंदान हेरांची सेवा करता आनी ताचे ते एकवटून रावल्या वरवीं ताचे ते पोषक तत्व जे आसा ताचो जिवनाचो रोस
तो आमकां मेळटा, ताचे जिवीत आमचे ते वळटा. फांट्या तावन एक दीक भायर सरता आमकां गोत आसा. त्या दिकांत आसा सगळे पोषक तत्व. जे दाडा आमी जेजू मेळ्या दाखवाले कडेन आमी एकवटान रावता, त्या दाडा ते सगळे पोषण जे आमच्या आत्म्याक गरज आसा ते आमकां मेळटा. आनी आत्म्याचे फळय आमकां पळोवंक मेळटा. ते आत्म्याचे फळ आमकां उत्पन्न करूंक ते दीकच या ते पोषक तत्वच आमकां सकत दिता. आनी जे दाडा आमी जेजू ते एकवटान रावता, हर एक पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितान दिसून येतात. आमी काय मेहनत करी जे म्हणना, केवळ आमी ताचे ते कनेक्ट जावन रावल्यार पुरो. हर एक ताचे मोग, आनंद, शांती हर एक आमकां अनुभव करूंक मेळटा. प्रेज गॉड. आनी आगापे मोग, देवाचो आगापे मोग जो ताणें जेजू मारिफात आमकां दाखयला आनी जेजून कुर्सार मरोन आमकां दाखयला, ते ह्या सर्वाचे मूळ जावन आसा, सूत्र जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय सांगू कसला सांगेत, या कोणाकी काय टेस्टिमनी देऊ कसला दियत. प्रेज गॉड. कोणाकी काय सांगू ना म्हण चिंता. आम्ही क्लोजिंग प्रेयर, थँक्स गिविंग प्रेयर म्हणूया आणि हे सेशन क्लोज करूया. अर्घां तुका मोगाळा बापा, अर्घां तुका सोम्या जेजू, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर ह्या सर भाव भयणी सांगात आमकां परतून एक फुटी तुवें आमकां एकठांय केलाय आनी ह्या भयणी मुखांतर सबार संगती आमकां कळीत केल्ल्या खातीर अर्घां दिता. सोम्या जेजू, तुवें सोम्या जेजू आनंद म्हळ्यार कितें जावन आसा तें आमकां सोडवून दाखय उगडापें केल्ल्या खातीर, शिकोवन दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्याक, मोगाळ बापाक आनी जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटान रावचें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें मन बदलून आमी त्या उतरा प्रमाणे सत्मान बावडटान ती उतरां उसारची. त्या वेळार आमकां भरपूर आनंद आनी शांती लाभता आनी जेजू जावन आसा दाखवल, त्या दाखवली सांगात आमी फांटे जावन एकवटान रावचें, तातूंय आमकां भरपूर आनंद आनी शांती लाभता. हे उतर आमकां शिकोवन दिल्ल्या खातीर काळजांतल्यान अर्घां दिता. हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. फाल्यांच्या सांगा सिस्टर.